कोंकणीचो मोग, मायभुंयेचो अभिमान आनी समाजसेवेची भावना मनात धरपी पेद्रू कुरय आफोन्साचे जयंती निमतान तांकां आर्गां. सर्गेस्त पेद्रू कुरय आफोन्साचो जल्म 29 जून 1892 ह्या दिसा गोंयांतल्या साश्ट म्हालांतल्या सैमान नटिल्ल्या बाणावलेच्या गांवांत जालो. बाणावलेच्या कुरय आफोन्साच्या घराब्यांत व्हड बुदवंत आनी विद्वान मनीस जल्मल्यात. तांची फाक संवसारभर आसा. पेद्रू बाबान आपले मुळावें शिकप गोंयांतच केलें. उपरांत ताणें पुणे ह्या शारांत वचून शेतकी खात्याचें उंचेलें शिक्षण घेवन शेतकी खात्याची पदवी घेतली. ते एक बुदवंत विद्यार्थी आसले, देखून तांकां भांगराचें पदक फावो जाल्लें. इतलेंच न्हय तर ते पयल्या वर्गांत पयले श्रेणींत पास जाल्ले म्हूण तांचे महाविद्यालयाच्या पाटयेंतल्या वळेरेंत नांव कोत्रायल्लें. पुणे शारांत तांकां व्हड अधिकाऱ्याची नोकरी मेळटाली, पूण ते गोंयच्या ओडीन आनी मोगान आपल्या घरा परतले. म्हान मनशाच्या मनांत म्हान ध्येयां आसतात, तर हेरांच्या मनांत फकत इत्सा आसतात अशें विचारवंत वॉशिंग्टन आयर्विंग सांगताले. पेद्रू बाबान अशींच मान ध्येयां दोळ्या सामकार दवरून 1918 ह्या वर्सा गोंयच्या शेतकी खात्या भितर पावल दवरलें आनी शेतकी खात्यांत अधिकारी म्हूण ताची पयली नेमणूक जाली. सुमार 13 वर्सां ताणें ही चाकरी केली. थंय रावन ताणें पळयलें की पारोड्या ह्या सैमान नटिल्ल्या गांवांतल्या लोकांक उदकाक लागून खूब हाल जाताले आनी ताका लागून शेताचें पीकय खूब उणें येतालें. उपरांत ताणें पारोड्या गांवांतलो बंद पडलेलो उदकाचो कनाल परतून नव्यान सुरू केलो. ह्याच उदकाचे वरवीं शेताचें पीक आनीक वाडोवपाक ते भारी वावुरले. तेच बरोबर भाटांनी नाल्लाची पिकावळ वाडोवपा खातीर सरकारी येवजण्यांचो लोकांक फायदो करून दिलो. उपरांत 1923 ह्या वर्सा तेन्नाचे गोंयचे गव्हर्नर जनरल डॉ. जेएमी डे मोरायश हांणी तांकां नाल्लाचें शिक्षण घेवपाक श्रीलंकेक धाडलो. ताणें थंय रावन नाल्लाची भाटाबेसां पळोवन अभ्यासली, तांचें निरीक्षण केलें आनी नाल्लाची पिकावळ कशी वाडोवपाची हाचो लोकांक फायदो करून दिलो. पेद्रू कुरय आफोन्स हांणी 1941 ते 1947 ह्या वर्सा मेरेन नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष म्हूण चाकरी केली. व्हड जापसालदारकेन आनी व्हड नेटान कोणाक भियेनासतना ताणें हो सामाजीक वावर तडीक व्हेलो. तशेंच मडगांव हें एक आदर्श शार जावचें म्हूण ते सदांच वावुरले. कोंकणी भास ही एक स्वतंत्र भास आनी गिरेस्त भास आसा. त्या खातीर तिका मानाची सुवात फावो जावपाक ते एक खांबो कसो वावुरले. तांणी सदांच आपले मायभाशेचेर खूब मोग केलो. ते सांगताले, कोंकणीक अदीक आनी अदीक चालती उतरां म्हळ्यार गांवठी उतरां वापरूंक जाय. तशें केल्ल्यान वाक्यां अदीक अलंकारीक जातात आनी तांचो अर्थ अदीक नेटान स्पश्ट जाता. गोंयकारपण म्हळ्यार गोंयची अस्मिताय. ती कोंकणी भाशेच्या बुन्यादीचेर उबी आसा हें ते जाणा आसले. देखून स्वातंत्र्यताय मेळटकच कोंकणी भास घटमूट करपाक आनी कोंकणी संस्कृताय गिरेस्त करपाक तांणी माथें मारलें. तांणी आनी ताच्या सांगात्यांनी कोंकणी भाशा मंडळ ही संस्था स्थापन केली. कोंकणी भाशा मंडळाची स्थापना जाल्या उपरांत पयलो अध्यक्षाचो पाठ तांकां फावो जालो. पेद्रू बाब खूब प्रामाणीक आसले. केन्नाच ते दुडवाच्या फाटल्यान लागले नात. हुशार मतीचे आनी घट्ट उगडासाचे ते मनीस आसले. तांच्या गुणां खातीर तांकां लोक भोवमानान वागयताले. ते शिस्तीक पाळो दिताले, उजू रितीन चलताले. एक बरो नागरीक कसो आसचो, एक बरो मनीस कसो आसचो हाची देख तांचे जिणेंतल्यान मेळटा. अशें म्हणटात, बऱ्या झाडाक रोखडीच कीड लागता. तांची भलायकी तांकां साथ दिना जाली. तांची भलायकी दिसान दीस इबाडत गेली आनी अखेरेक 14 फेब्रुवारी 1965 ह्या दिसा पेद्रू बाब संवसाराक अंतरले.
कवी मनोहरराय सरदेसाय हांणी दर्या फाल्यां गाजयतलो ही सर्गेस पेद्रू कुरे आफोन्साच्या उगडासाक बरयल्ली एक कविता. दर्या फाल्यां गाजयतलो कवी मनोहरराय सरदेसाय. जिविताची रेग सोपून मरणाची थंड वेंग, जिविताची रेग सोपून मरणाची थंड वेंग. आज म्हज्या गिताक आसा काळी देग, आज म्हज्या गिताक आसा काळी देग. सावरेच्या रस्माचे रूपयाळे केस तुजे, सावरेच्या रस्माचे रूपयाळे केस तुजे. शरवडाच्या कपलाचेर उपताले, हुलपल्ले मातयेसून भांगराचें गोंय घडोवंक, हुलपल्ले मातयेसून भांगराचें गोंय घडोवंक. आशिल्ले हात तुजे तळण्याच्या शिवशिवान कापताले. मोग तुजो तणा तणार, मोग तुजो तणा तणार जमनीच्या कणा कणार. जैतिवंत उर्बेची लकलकीत म्होर आसा, जैतिवंत उर्बेची लकलकीत म्होर आसा फुडाराच्या आमच्या धनार. खुरीस तुजो घेतलो खानार, खुरीस तुजो घेतलो खानार. काट्या मुकुट मस्तकाक, वात पेटोवन जोडटा हात, वात पेटोवन जोडटा हात आज तुज्या उगडासाक. उजवाडाची येतली फुलां, उजवाडाची येतली फुलां काळखांतल्या तुज्या तपाक. वात पेटोवन जोडटा हात, वात पेटोवन जोडटा हात आज तुज्या उगडासाक.